सर्गी बोडा आनंदा लागे सर्या मोगान पैस करून रुदान धन्या देवा कामच्या कर्या वंदन सोम्याचे नाव हरसिया गावान गाव गाजोया महिमा ताची नावड्या काळजातान वर्णिया सोम्याचे नाव हरसिया गावान गाव गाजोया महिमा ताची नावड्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगळ भावांनो आणि भयणींनो सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या या पोन तळार आमी आसां सांत आंतोनीन जिवीत दिवचें देवाचें उतर परगट केलें ह्या उतरांत हांव जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापान मेळटा म्हणून तो पातयेलो हें जिवीत ताका मात्र न्हय बगार सगळ्यांक मेळोवंक जाय म्हणून तो आशिल्लो आनी धैर्यान ताणें देवाचें उतर ताणें तें परगट केलें तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हें जिवीत दिवचें उतर आयच्या ह्या वेळार आमी स्विकार करया आनी आमचें जिवीत सदांच देवाक मानवून जियोंक आमी फुडें सरया जिवीत दिवचें देवाचें उतर आमच्या जिणेंत सदांच आमी उबारून धरया आनी ताचे सवळे काल आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरया हें मिसाचें बलिदान फावो ते परी आमी भेटोवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत वसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आंवकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका गीत वाजता, तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा, देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगातली देव बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनांच्या देवा, तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बावरताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरास्र करून दिल्लोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. असिरियाच्या राया सेन्नाकेरिबान जुदांच्या राया हेजेकियाशी दुतांक धाडले. म्हणून जुदांच्या राया हेजेकियाक अशें सांगा, जेरुझलेम असिरियाच्या हातांत पडचे ना म्हण सांगून तूं पातयेताय, तो तुजो देव तुका फटयना जावं. असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलाय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो, तर कोण तुका निवारूंक सकत. म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारान, रेसेफ हांकां आनी तेलास्सारांत वस्ती करतल्या येडनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यांत. हेजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन ते वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी ते पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, इस्रायेलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राजांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाचो केबडायो करून सेन्नाकेरिबान दुतांक धाडून सांगिल्ली उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवांक उज्यांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो, कित्याक ते देव न्हय. बगर मनशांच्या हातांनी केल्ल्यो रुपडाचो आनी फातरांच्यो कृत्यो देखून सर्वेस्परा, आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार. आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेव. तेन्ना आमोजाच्या पुता इसायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्ले प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयल्लें उतर हें. तुजो तिरस्कार करता, तुजो केबडायो करता सियोनाची अंकार धूव. तुजे फाटल्यान तकली धोलयता जेरुझलेमाची धूव. कित्याक
जेरुसलेमांतावन येतालो एक अवशेष आनी सियोनातावन वांसून उरलेलो लोक दळबरांच्या सर्वेस्पराचो अपरिमीत मोग हे करतलो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पर, असिरियाच्या राया विशांत तो ह्या शहरांत भितर सरलो ना, ताचेर बाण सोडचो ना, ढाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना, मातयेची रास ताका आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो फाटी वेतलो. शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतलो आनी तें निवारतलो. ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठोवन पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सेन्नाकेरीब शिबीर सोडून आपल्या देशाक फाटी गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचे उतर हें. आमच्या देवाच्या शहरान ताका मान फावो घेतलो. तासो पवित्र दोंगर उन्नत सोबी अख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. देव आपले शहर सदां काल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर वर्त्या रायाचे शहर. हांगा ताच्या खोट्या मोदें आपुणच ताचे घट बरस म्हूण देवान दाखोवन दिला. देव आपले शहर सदां काळ राखता. तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळता. तुझी होकळीक सर्वेस्परा तुझ्या नांवा बरी प्रितुमेचेर शिकान शिकासता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. देव आपले शहर सदां काळ राखता. देव आपले शहर सदां काळ राखता. संसाराचो उस्वाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उस्वाड आसतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Hallelujah,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या पवित्र म्हूण लेखतात तें काण्ण सुण्यांक घालिनाकांत तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडयनाकांत कित्याक ते आपल्या पांया पोंदा ती मस्तितीत आनी पाटी परतोन तुमकां फापसितीत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा होस सार नियम शास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पैन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी सक्कड बचाव जाता ओंगे कितें म्हणटात आमी सक्कडां बचाव जाता ओंगे मगळ भावांनो आनी भयणींनो हेंच सवाल जुदेवा मदें आशिल्लें आनी ह्या सवालाक दोन रितींच्यो जापी तांचे थंय आशिल्ल्यो थोडे म्हणटले सक्कड जुदेव कोण देवाची परजा जाल्या पळया ते सगळे बचाव जातले जाकोबाच्या संतते सोतूं जाल्यार जालो ताच्यो 12 कुळयां मदलो तूं एकलो जाल्यार तूं बचाव जाताय अशें बादशावी एक सार्वत्रीक संगत म्हणून सांगतले जुदेव आशिल्ले आनी एक पंगड आशिल्लो तो कितें म्हणटलो गी म्हळ्यार सक्कड बचाव जायनात आनी मिशनां म्हणल्यार जुदेवांचो संप्रदाय आटापच्या बुकांत थोडे पंगड बचाव जायनात म्हणून सांगिल्लें आसा एका रब्बीन आनी ते पंगड खंयचे गी म्हळ्यार पयल्यान पयलें नोयेच्या पुर्तुगल आयलेल्या वेळार आसलो लोक तो पातकी जावन आसलो तातूंत नोये मात्र एकलो नितिवंत जावन आसलो त्या देखून पुर्तुगलाची संतत ती बचाव जायना म्हणून ताणें सांगिल्लें मागीर कोण गे म्हळ्यार सोदोम शहरांत आसलें तुमकां कळीत आसा न्ही गे सोदोम शहर उपरांत देव गंधकाचो पावस धाडून नाश करता आनी त्या शहरांतले कोणी नाश जायनात म्हणून त्या रब्बीन सांगिल्लें आसा ताचे उपरांत कोण गे म्हळ्यार बाबिलोनाच्या बंदडे वेळार आसलो लोक आनी तांच्या पथकाक लागून कितें जालें तें जेरुसलेम टेंपल्स नाश जालें बाबिलोनाच्या रायान नेबुकदनेझरान तांकां बंदडेक व्हेलें आनी त्या देखून ज्या लोकां वरवीं जे इस्रायल परजे वरवीं तें जेरुसलेमाचें टेंपल्स नाश जालें पळया तो लोक बचाव जायना म्हणून ताणें चिंतलें आसा ताचे उपरांत असिरियाची बंदड अनेक जाल्ली सल्वासावांच्या चरित्रेंत 2 बंदड्यो जाल्यो एक बाबिलोनियाची आनी एक असिरियाची आनी असिरियाच्या काळार ते 10 कुळयांचे सगळ्यांनी शिंपडाल्ले आनी कोण ते शिंपडून पुरो गेल्यात पळया ते बचाव जायनात म्हणून सांगिल्लें ताणें आनी कोण बचाव जातले गे म्हळ्यार
थोडेच कोण निर्वासित म्हणून आसात, कोण उरलेले म्हणून आसात, कोण थंयसर अखेर वरेक आसले आसात, ते मात्र एक ल्हानसो पंगड बचाव जातलो असलें चिंताप तांचें आसलें. आनी आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, असल्या चिंतपाच्या त्या जुदेवां लागीं आयच्या दिसा जेजू आयच्या सुवार्थेंत तो खंयच्या चिंतपाचो म्हणलें स्पश्ट करता. जेजू प्रकार कितें, कितले जाण बचाव जातात, जायते बचाव जातात गे. जेजू प्रकार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत ताणेंच आमकां सांगलेल्या प्रमाणे थोडेच बचाव जातले. आमी सकट बचाव जाता म्हणल्यार गॅरंटी गॅरंटी ना, गॅरंटी ना. त्या देखून आमी काथोलीक आमी धर्म पाळटाव आनी त्या देखून आमी खंडे जावन काथोलीक जाल्ल्या कुडले आमी बचाव जाता म्हणून सांगूंक जायना. पूण बचावेची वाट आमकां जेजू आयच्या दिसा दाखयता. बचावेची वाट आमकां तो दाखयता. बचाव जावचें कशें म्हणून तो आमकां शिकयता. ती शिकवण आमच्या जिवितांत आमी घेतली जाल्यार, त्या शिकवणे प्रकार आमी जियेल्या जाल्यार आमी बचाव जाता, आमी बचाव जाता. त्या देखून आमकां बचाव जावंक जाय जे जाल्यार आयचे शिकवण आमी खाण घेवंक जाय आनी त्या प्रकार आमी जियोंक जाय. ह्या बचावे विशयांत जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा, नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद, तो मारूंक इस्कळ आनी तांतल्यान पैन करतले पुष्कळ. सबार जण तांतून पैन कर नासात. नासाक व्हरच्या वाटेर ते आसात. पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. सक्टांक म्हणून तो म्हणना, थोड्यांकच. तुमी तुमच्या मतींत एक चिंताप हाडयेत. जावं पुरो एक ल्हानशी गेट आसा आनी हातूंत इशिल्यान जायतो लोक आसा आनी तिशिल्यान कितें करतात की म्हळ्यार तुका कालंगी एक इनाम वाडटात, या एक जेवण वाडटात, या कितें तुमकां गरजेचें दितात. तवळ त्या गेटींतल्यान तुमी भितर वसाचे. गेट कितें व्हड आसा? गेट हांव चिंत्या एक दोगांक मात्र वेच्या तितली बारीक आसा म्हूण चिंत्या. इशिल्यान लोक हजारांनी 10,000 कितलोगी आसा. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, कोण गेट उतरोवन तिशीन वचूंक शकता? कोण सांगा? म्हज्या बरी अस्कत आसलो गे. अस्कत आसल्याक खंडीत जावन त्या लोकांक बगलेक करून आनी कितें तांकां लोटून मुखार वचूंक बिलकूल जायना. कोणाक वचूंक जाता की म्हळ्यार कोण घटमूट आसा, कोण घटमूट आसा, 4 जाणांक धਰਨ पाटी व्हरून आपणान मुखार वचोंक कोणाक तांक आसा, तो मात्र त्या गेटी भितर रिगोवंक आनी थंयसर आसलेली ती वस्त आपणावंक शकता. म्हाका उडास आसा, आमी इस्कालाक वेता आसतना, हांव हिलुशियस वेता आसतना, मिलाग्रेस वेता आसतना आमी थंयसर बस दरीजे आसलें. बस इतलें रश जातालें गे सकाळीं. थोड्या फावटी ड्रायव्हर भुरगीं आसात म्हणून बसांत रावयनातलो आनी तें बस दरीजे जाल्यार आसा पळया, आनी त्या बसांत भितर रिगोवन मुखार मोदें वचचें जाल्यार हर साहस आमी करीचे आसले. आनी आमी रश आसलें बस एक सोण्ण खंय इल्लेशें उणें जाण आसा तितलें लेट जाल्यार व्हरना. मागीर टिचराक सांगयेत बस मेळोना, बस रश आसलें म्हणून सांगून आमी सकाळ वेचें आसलें. आनी थोडे आसात, थोडे घटमूट आसात, ते धਰਨ उमकळून आनी कितें वाट करून भितर रिगतेले. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कशें
एक अशीर दरवटो एक रश आसलें बस तें धरूंक आनी भितर वचूंक आमचें तें त्राण आसूंक जाय गे आमचें तें घट आसूंक जाय या आमचें तें बळ आसूंक जाय गे तशेंच बादशावी जोडीचें जाल्यार आमी बळवंत आसूंक जाय आमी घटमट आसूंक जाय खंयच्यांत आमी बळवंत आसूंक जाय खंयच्यांत आमी घटमट आसूंक जाय आमी बळवंत घटमट आसूंक जाय भावार्थान आनी प्रत्येक जावन जेजूची शिकोवन पाळच्यांत जेजूची शिकोवन पाळच्यांत ह्या बाच्याव्या विशयांत जेजून जायतें सांगलेलें आसा थोड्यो संगत्यो आमी सांगचें जाल्यार जेजू बाच्यावी म्हणटा आसतना ही बाच्यावी एका धन्यान एका मनशान आसा केल्ल्या फेस्ता जेवणाक ताणें सरी केलां आनी थंयसर जेवण जावनूच आसा आनी थोडो लोक येता आनी म्हणटा आमकां दार उक्तें कर आमकां दार उक्तें कर म्हणटा आसतना भितर तावन धनी कितें जाप दिता कितें जाप दिता तुमी कोण म्हणून या तुमी खंय तावन आयल्यात म्हणून हांव नेणा तो वळते कितें जाप दितात धन्या आमी तुमचे सवें जेवल्या तुमचे सवें आमी केलां तुवें परगटलें उतर आमी आयकलां तूं कोण म्हणून आमकां कळीत आसा निजायकी ते भायर आसल्यांक त्या धन्यांची वळख आसा ताचें उतर तांणी आयकलां ताचे सांगाता थोडे पटी ते जेवल्यात सयत पूण खंयच्याच एका कारणांक लागून भितरलो दोनी कितें म्हणटा तुमी कोण म्हणलें हांव नेणा कितें कारण तें खंयच्या कारणांक लागून तांकां म्हाका तुमची वळख ना म्हणटा धनी खंयचें कारण म्हळ्यार त्या सुवार्थान त्या ओपर्यंत अखेरीक त्या धन्याच्या उतरान तें कारण कितें म्हणून आमकां कळटा धनी कितें म्हणटा खोटेपण आदारतेल्यानो म्हजे तावन तुमी पयस सरा मुखार भावांनो आनी भयणीनो खोटेपण आदारतेल्यानो पयस सरा जर मुखार भावांनो आनी भयणीनो आमी कितें म्हणटा आमी मिसाक वेता आमी वांजेल वाचता देवाचें उतर नियाळ करता मागणें रजार करता पूण आमचें खोटेपण आमचें सांगात आमी दवरता जाल्यार एक मालगाड्यांची एक गाद आसा न्ही गे काल्यान तें सकाळीं सांजेर रजार देवसार काल म्हणटा कंकेर म्हणटात कालंगे म्हणटात न्ही गे तसली एक कितें गे हांवें गाद आयकल्ली आसा एका कंकेर देवसार आनी एका हातांत रजार तशें जायना खोटेपण आमकां कितें करता की म्हळ्यार मगळ भावन बेनिनो देवाच्या राजांत आमकां पयस दवरता आमचें पाताक आमचें तें आसलेलें तें खोटेपण आमकां देवाच्या राजा भितर रिकोंक आमकां सोडना आमकां कितें करता की म्हळ्यार देवात आमकां खोटेपण आमचें पाताक पयस व्हरता देवाक आमची वळख मेळनासलेल्या बरी करता खोटेपण देवाक त्या धन्याक आमची वळख मेळनासलेल्या बरी करता ताचे उपरांत जेजून ह्या बाच्याव्या विशयांत अनेक शिकोवन दिल्ली आसा ताणें आमकां सांगिल्लें आसा तुमी म्हाका सोमी म्हणटात सोमी म्हणल्यार तुमी सर्गेच्या राजांत रिगानांत बदलाक कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गेच्या राजांत तो रिगता त्या देखून म्हाका भावांनो आनी भयणीनो केवल आमी पातयेनी आमकां आसा म्हळ्या खातीर आमी बाचाव जायना तुमकां कळीत आसा जावं पुरो प्रोटेस्टंट आसात कॅल्विनिजम आसा या मार्टीन लुथर
त्या मनशा विशयान तुमी आयकलां आनी तांणी कितें शिकोवन दिल्लें गे म्हळ्यार सोला फिदे लातें भाशेंत आमी म्हणटा ताणें शिकयलें सोला फिदे म्हळ्यार कालें फेथ एलोन म्हळ्यार सोला म्हळ्यार एक एलोन फिदे म्हळ्यार फेथ म्हळ्यार बावर्त मात्र पुरो तुवें सत म्हणल्यार सय जेजूक सत म्हणल्यार सय देवाक सत म्हणल्यार सय पातयल्यार सय मागीर तुवें कशें जियेवयेत बरीं कामां गरज ना बरें करचें गरज ना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर जेजू आमकां सांगता तें पावना बदलाक बऱ्या भावार्था विणें जाकोबूत म्हणटा न्ही गे भावार्था विणें बऱ्यो करण्यो नातल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ आमचो भावार्थाक मोल ना आमचो भावार्थ तो भावार्थच न्हय आनी त्या देखून देवाची कुशी करिनासतना काल हांव पात येता म्हणल्या खातीर हांव बाचाव जाता म्हणून हांवें रावोंक जायना त्या देखून देवाची कुशी करचें देवाच्या कुशेक आमकांच आमी समर्पण दिवचें गरजेचें म्हणून जेजू आमकां हांगासर ह्या 2 गणितांनी शिकयता त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो बरें करीचें जाल्यार देवाची कुशी पाळीचें जाल्यार आनी एकल्याक बक्षीचें जाल्यार दुस्मानाचो शेजाऱ्याचो मोग करीचें जाल्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेचें जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडिचें जाल्यार तें अस्कत मनशांक जायना ताका एका रितीचें बळ आसा जें बळवंत मनशाक मात्र तें करूंक साध्य जाता पळया बक्षूंक आमी जायते फावटी आमी चिंतचे हांवें ताका बक्षिल्यार हांवें ल्हान जावचें म्हणचें न्ही गे हांवें अस्कत म्हण दाखोवचें ना देवाच्या दृश्टेन तूं बक्षीत आसतना तूं बळवंत जाता तो अस्कत जाता त्या देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा मीकनेस इज नॉट वीकनेस म्हणून समजता की तुमकां मीकनेस इज नॉट वीकनेस मीकनेस म्हळ्यार कालें मीकनेस म्हळ्यार कालें मीक कलतेंपण तुजें अस्कत काय न्हय बदलाक कलतेंपण तुजें बळवंत काय ती सगळ्यांक कलतें जावंक जायना काले बळवंत मनशांक मात्र घट मनशांक मात्र भावार्थांत घट आसलेल्या मनशांक मात्र कलतें जावंक साध्य जाता त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी हें बळ काण घेवन तो अशीर दरवटो आमी पाशार जावयेत ती गेट आमी उतरून वचचेत जेजू म्हणटा सकट जायते जाण वचूंक प्रयत्न करतात पूण तांकां जायना कित्याक म्हळ्यार तांचें तें बळ ना ती सकत ना त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो त्या भावार्थाची सकत आमी घेवया देवाच्या उतरां प्रकार जियोवन आमी निजायकी शक्तिवंत बळवंत म्हणून आमी दाखोवया देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडून आमकां निजायकी ती गेट उतरोवचें बळ आसा म्हणून दाखोवया आनी तो बळ मात्र मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो बाचाव जावच्या थोड्यां पैकी हांव आनी तूं आसतलें न्ही जाल्यार आसतलें आमी त्या पुष्कळ त्या मस्त मनशां सांगाता आमी आसतलें त्या थोड्यां पैकी थोड्यां मदलीं एकलीं आमी जावचें ना आमकां देव आयच्या दिसा आमचो जेजू त्या थोड्यां पैकी तुवें एकलो जायचें म्हणून आशेता आनी असलें भावार्थाचें बळ घेवन तुजें जिवीत जियोवंक तें जिवीत फुडें व्हरूंक तो तुका आपोवणें दिता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हें एवकरिस्ताचें आचरण हो एवकरिस्ताचो संभ्रम असलें बळ आमकां दिता जेजूच्या कुडी रक्ताचें खाण असल्या बळान आमकां भरता तर असलें बळ ह्या एवकरिस्ताचो फळ जावन आमकां मेळून दी आनी आमचें जिवीत जियोवंक तो आशीर्वाद वटो उतरोवंक आनी तें सर्गींचें राज आमचें गण घेवंक आमकां साध्य करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देव आमचो काकुळतीचो बाप आमची मागणी तो आयकता आनी आमच्या गरजां पावता तर ताचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून आमच्या जण एकल्याच्या गरजां पासत आतां आमी मागया सर्गींच्या बापा
पवित्र सभा चलोवन वर्षा आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारीक आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नशे बगार तुज्या पुत्र जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां गुरपादी आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मुगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांचे मागणे आनी ते सवां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफोळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सरपिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सरपिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पुणशताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक आसची सर्व बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कसकी गरजां पासत थोडो वेळ मावनपणे आमी मागया सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुजो दैवीक आधार दिवन आमच्या गरजां पावताय म्हणल्यार त्या व्हड विश्वासान आमी तुजे समोर आमची मागणी दवरल्यांत हांगासर येवच्या भक्तिकांनी तांच्या पासत मागोवंक आमच्या लागीं विचारलेलें आसा आनी देखून तांची मागणी ही आमच्या मागण्या सवें मेळयता आनी तुका भेटयता आमचेर आनी आमच्या गरजांचेर आमच्या उण्यापणांचेर तुजे काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तुजे कृपेचो आधार दिवन आमच्या गरजांनी आकांतांनी पावोवन आमकां सदांच आमी आशेवच्या त्या सुखाक त्या बऱ्यापणाक त्या भलायकेक त्या समृद्धेक पावय म्हणून आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिविताचो देव म्हाका पोसता वार तुका कांचो सासणी पिवन करता कष्टा वावराचो तुवें म्हजेर वतला तुकाच भेटोंक दिवच्या म्हाका तुवें रचला म्हाका तुवें रचला. म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गेचें जेवण काण करून दी
नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडाप जाल्लो तुजो मोग अक्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताचे शिकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्माक आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवाक ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें बरो उतेलें हें म्हज्या वगडा आसा करात. भावार्था सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता औंकवार मुरये देवाचे मे सांगाती भगिवंत जुसे तुजो पती भगिवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटवती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं तुमच्या सोव्या एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जावन सुभागी सोम्या सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे सौम्या तुजे पातेता सदांच तुजे बरवस्ता शांतीन प्रीती जीवन मोचे सदांच जियेता सौम्या तुजे पातेता सदांच तुजे बरवस्ता शांती प्रीती जीवन मोजे सदांच जियेता प्रार्थोया भोव मोगाळ बापा तुका फावो तो मान आमी दिवच्याक तुवेंच घडलेली ही संपूर्ण भक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घाल्याय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणान ह्या दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दादोशी केल्याय हें तुज्या मोगाचें देणें आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक निर्मू नाका बगार सगळे सक्तेन ताचो उपयोग करून तुज्या भक्ता आंतोनी बराबर सर्गेंच्या सुखाक आमी पावशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे होडुका केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्रा ह्या पुणशताक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेक हांगासर सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो आदार मागून आयिल्ल्या भक्तिकांक देवाचो व्हड आदार मेळूनच आयला देवाची व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जाल्लीं आसात आयच्या दिसा वो आदार सोदून आयिल्ल्या तुमच्या जिवितांत सांत आंतोनीचे मजतीन व्हड कृत्यां जावं दी आनी देव तुमचे जिवितांत सरितेचो आदार तुमकां फावो करून दी म्हणून हांव मागतां म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा नोवेनासांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मेस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आयतारांचें सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मेस आसा हेर सवाय हांगासर मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी सुरवेरीस कळोवन येवच्याक विनंती आसा ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिन्यो सांत आंतोनीचे ल्हानवडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरान मिसां घेता नोवेनांच्या दिसाक तास ₹300 नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार ₹500 मंगळारांच्या भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तुमच्या तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची योजना हाती घेतलेली आसात आमी हातीन धरलें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो सुमार 100 करोडांचें हें योजन पोंता पावोवन निर्गतिकांक धर्मार्थ वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता काकुळतीचें वर्तें काम आमचे सगळे हात मेळोवन आदार दिवंक मन आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ल्हान जावं तें व्हड जावं आमी तें स्विकार करता दफ्तरान तुमचें
दान ह्या योजना खातीर तुमी धाडात दिव्येत. हे दिशेन आसा केल्लीं मनावी पत्रांय आमच्या लागीं आसात तीं घेवन तुमी विवर आपणाव्येत. ह्या हेर दानींक ह्या विशयांत कळोवन तांचे मुखांतरी आमकां ह्या योजनाक दान मेळचें बरें तुमी आमकां आधार दिव्येत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आधार दिल्ल्यांचो संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी आसो, कीर्तना गांव कुमोकरच्या रिना मेंडोन्स आसो, गायन मंडळींत संगत रावन गायन करतल्यांचो आनी सर्वांचो हांव उपकार भोवरतां. तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणांत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्याक दान दिल्ल्यांची नांवां हे परी आसात. नांवां वाचून जाल्ल्यांच दानिनी फुडें येवन मानाचो गुर्त जावन वात घेवच्याक विनंती आसा. आमी सोमेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत आमी गावया. नोवेनांची सुरवात करया. इतर जागी तुका अजपा ओबळे मारण सुखान वरा देव सारताच्या नांवान पडता खोडा पिळे स्पोर जाता दर्या सांकळी तो फरमायता आंगल्या पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणें सांगात आमी म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे संकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तूं पावताय. सर पातयेंनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागतांव. इतले व्हडे आशान आमी मागतांव तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जातीकांतीचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचें देणें विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागतांव. सांत आंतोनी मुखान जायत्यांक जायते उपकार फावो जाल्यात. त्या पासून ताका अर्घ आमी दिवया. इंटरव्यू पास जाल्या. बरें काम मेळ्ळां. भुरग्यांचें देणें फावो जालां. भुरग्यांची परिक्षा बऱ्यान जावन बरें रिजल्ट फावो जालां. बरो फुडार तांकां मेळ्ळा. पिडाक गूण जाल्या आनी असले जायते उपकार सांत आंतोनीचे विणवणे मुखांत ताच्या भक्तिकांक फावो जाल्यात. ह्या पासून ताचो उपकार आमी बावडटा आसतना ताचो तोच आधार आमकां निरंतरी लाभय आनी आमच्या जिवितांत देवाचो ओड आधार आमकां जोड दी म्हणून मागून आमच्यो हेर गरजो ताच्या पांयां तळे आमी दवरया. ताणें आमच्या पासून विनंती करच्याक. भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, बरें काम मेळोवन बरो फुडार मेळोवंक, बरी न्हीद येवंक आनी जिबेक रूस येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, विज्ञान वारांतल्यान पिडेतावन रक्षण मेळोवंक, कुटुंबान शांती समाधान येवंक, फेशल पॅल्सी संपूर्ण गूण जावंक, युरोपाचें काम बेगीनच जावंक, मन परिवर्तन जावंक आनी राग मसूर हगे हांकार पयस उसोवंक, काजारी जिवीत पाड जायना जावंक, परगांवांत काम करनासलेल्यांक सांबाळ मेळोवंक, डायबिटीस नियंत्रणार येवंक, हातापांयांच्या बोटांचे फंगस वसोवंक, प्रमोशन मेळोवंक, जागो बऱ्या मालाक विकून वसोवंक, कान आयकोवंक, घरच्या कामांक पयशांची कमोक मेळोवंक, पांय दूख गूण जावंक, फायनान्सांत गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, काळजाचे समस्या निवरावंक, BP नॉर्मल येवंक, बाकी आसले जाग्याचे पयशे मेळोवंक,
विघ्नां अडखळ्ळी नासतना घर बांदूंक फावो जावंक भूत बरी जावंक आनी कळपणांच्या वडण्यांत सुटका मेळोवंक आंगा वयले पड आनी कोटेपण पयस वसोवंक CA फायनल परीक्षेंत पास जावंक तकली दूख गूण जावंक वायट सवयो सोडूंक परीक्षे बऱ्या रितीन जावन उत्तीर्ण जावंक किडनी पेशंटाक बरी भलायकी मेळोवंक ऑस्ट्रेलियाची विजा जावन थंयसर बरें काम मेळोवंक पयशांचे समस्या निवरावंक हात आनी पांय बरे जावंक अन्य धर्मांच्या चेड्याची इश्टागात सोडून क्रिस्तांव चल्या लागीं लग्न जावंक चेडू भुरग्यांचे देणे मेळोवंक ब्रेस्ट लंप पयस वसोवंक पातकी जिनीस हाडून नितळ जिणी जियोवंक तकली दूख गूण जावंक लिवर प्रॉब्लेम कॅन्सर ब्रेन ट्युमर तसले पिडेंत आसच्यांक भलायकी मेळोवंक कुटुंबांतले सर समस्या पयस वसोवंक दुबयंतल्या मुख्या प्रोजेक्टांचेर दैवीक बेसांवां पडोवंक दांतांचो फायब्रॉयड असो रिपोर्ट नेगेटीव येवंक रजेचें ट्रीप बऱ्यान जावंक जाग्याचें सर दस्तावेजां सारकें जावंक परीक्षा आनी बॅकलॉग क्लियर जावंक शॉपां विकून वसोवंक फ्लॅटाचें बिजनेस शॉपांचें बिजनेस बरें जावंक मोबायल एडिक्शनांतून भायर येवंक बँकाचे लिगल मॅटर्स क्लियर जावंक टेन्शन पयस वसोवंक पोटांतलो गेड्डो पयस वसोवंक इज्रायलाची इंटरव्यू पास जावंक विजा येवन इज्रायल पावोवंक डिस्नी शिप जॉयनिंग डेट बेगीन्स मेळोवंक काजार जावंक मन करूंक मायग्रेन गूण जावंक MTech ME बरी सीट मेळोवंक पॅन कार्ड आनी पोट दूख गूण जावंक भुरग्यांचें शिकप बऱ्यान जावंक बैला गांवांक विजिटींग विजाचेर पावलेल्यांक बरें काम मेळोवंक कुटुंबांतल्या एका सण्यान बरो याजाक जावंक दस्तावेजांक DCची सिग्नेचर जावन घर बांदूंक मुन्सिपाल्टींत परमिशन मेळोवंक भुरगीं जावंक आसच्यो अडकळ्यो पयस वसोवंक टायफॉयड ताप गूण जावंक वायट इश्टागतींत पयस वसोवंक थायरॉयड गूण जावंक सुन्यान घरांत समाधानान जियोवंक लंडन वेचे विजा येवंक पायल्स आनी शुगर गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेस करूंक वाट उक्ती जावंक जाग्याक वेची वाट फावो जावंक गाद्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स समज जावंक लग्न बेस विंसून काडूंक कोलेस्ट्रॉल उणें जावन ब्रिदींग समस्या सारके जावंक SSLची परीक्षेंत बरे अंक येवंक घराच्या बांदपा खातीर जागो कन्वर्शन जावंक आनी सगळीं दस्तावेजां क्लियर जावंक आनी काम बेगीन आरंभ करूंक डिस्क समस्या आनी हाचे वरवीं येवचे पेंकटाची दूख गूण जावंक आसऱ्याचें काम बऱ्यान जावंक बरे कॉलेजींत एडमिशन मेळोवंक कातीची आनी मतीची पिडा गूण जावंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक शिकपांत ध्यान दिवंक राग उणो जावंक नवें घर बेगीन जावंक स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक जावंक बें पयस वसोवंक ह्या सर्व गरजां खातीर आमी मागया. ह्यो सगळ्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरून ताची विनवणी मागून आमचे मागणे फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देवते मागणे स्विकारसूं दी. सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसणेक आमी पोचोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्राण्या झापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काल तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. आमेन. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी सोम्या देन आयक आमचे मागणे. म्हजी बोप तुजे मुखार सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. प्रार्थुया. आमच्या सर पिडेस्त भाव भयणी पासत भुरग्यां पासत आनी आमकांय भलायकेचे समस्या आसा जाल्यार आमचे पासत मागून सोम्या जेजू क्रिस्ता दोन भलायके आमी आपणाव्या. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोसोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय.
ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दोग तांचे तान पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशताक तुज्या दैवीक साहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांकाल रावो. आमेन. आमी सेवकाच्या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या उदारपणान आयच्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण दिवंक आदार दिवच्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांचेर आनी हें जेवण सेवच्या आमचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तुज्या उदारपणान आमचे समेस्तांचें जिवीत तूं नंदन कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. नमन तुका सांत आंतोन भक्ता, तुजी देण वाटेक उजवाड बावारत्या. तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारशी जावं. धाड मजत सर्गीतोन बापा, तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जावं. धाड मजत सर्गीतोन बापा. खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग गरजेवंतांक दिलोय तिरासो आदार. उतरान बेगीन तूं व्हड क्रिस्ता परगटना. उर्बादी क्रिस्ता दिव ह्या कळा. नमन तुका सांत आंतोन भक्ता, तुजी देण वाटेक उजवाड बावारत्या. तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जावं. धाड मजत सर्गीतोन बापा, तुज्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जावं. धाड मजत सर्गीतोन बापा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.